नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरी सकाळ आवडेत आणि दीप्तिका कोडकर आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय चुमकेल खबरो। शरद पोंक्षे यांच्या पुरुष नाटका वेळार कला अकादमीतल्यो लायटी पडल्यो अचकीत बंद मदींच पड्डो पाडून लायटी सुरू जाय मेरेन पोवची पडली वाट। सोनारवाडो सांतिमळ राया भाड्याचे कुडीत रावपी कामगाराचो खुनाचे घडणुकी उपरांत दोग जाण फरार पुलिशेन चौकशे खातीर एकल्याक घेतला ताब्यांत। बांबोळे गोंय वैजकी हॉस्पिटलाच्या भायर रस्त्याक कुशीक आशिल्ल्या गाड्यांत सापडली दादल्याची कूड खुनाचो दुबाव पुलीस करतात तपास। नंदरान मोल्या राष्ट्रीय महामार्गार बंद पडिल्ले ट्रकाक धपको दिल्ल्यान दोग सोंपले दोगूय कर्नाटकाचे पुलीस तपास सुरू। इतिहासीक वारसो स्थळ आशिल्ले पोरणे गोंय चर्ची लागसार कसलेच बांदकाम मेळचे ना करपाक 100 न्ही 200 मिटरांचो आसा बफर झोन सांगता नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणे। आणि पंजाब नॅशनल बँकेच्या रीण घोटाळ्यातलो फरार आरोपी मेहुल चोक्सीक बेल्जियम पुलिसांनी केली अटक 13,800 कोटी रुपयांची तोपी घाल्ल्याचो आसा आरोप भारत सरकारान आपल्या ताब्यात दिवपा खातीर केल्या विनवणी। आता खबरो विस्तारान अभिनेते शरद पोंक्षे यांच्या पुरुष नाटका वेळार कला अकादमीत अशें कितें जालें की तांकां प्रेक्षकांची माफी मागची पडली। पुरुष नाटक सुरू आसतना कला अकादमीत नेमकें कितें जालें पळयात पुराय बातमी। दहा मिनिटं लागणार आहे तर क्षमा करा आम्हाला प्लीज। आमच्या हातात काही नाही कारण हे असंच बसण्यापेक्षा पडदा टाकतो 10 मिनिटांनी परत 4 वाजता आधीपासून सुरू करतो। अभिनेते शरद पोंक्षे हांच्या पुरुष ह्या नाटका वेळार कला अकादमीत वेगळेच नाटक पळोवपाक मेळ्ळें। कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांत नाटक सुरू आसतना अचकीत लायटी बंद पडल्यो ताका लागून येद्या व्हडल्या कलाकाराक प्रेक्षकांची माफी मागची पडली। आपूण तुमची माफी मागता 10 मिनटां पडदो पाडटा आनी नाटक परते सुरू करता अशें शरद पोंक्षे हांकां प्रेक्षकांक सांगचें पडलें। पुरुष ह्या फामाद नाटक्या वेळार हो प्रकार घडिल्ल्यान प्रेक्षकूय अजापीत जाले। कोट्यांनी रुपया खर्च करून कला अकादमीचें नूतनीकरण केलां। हातूंत मास्टर दिनानाथ मंगेशकार सभाघरांतल्यो लायटी बदल्ल्यात। ह्यो लायटी सामक्यो नात त्यो परत्यो बंद पडटात अश्यो साबार कागाळी आयिल्ल्यो पूण त्या वेळार ही गजाल कोणेच कानामनार घेवंक नाशिल्ली। आतां येद्या व्हडल्या कलाकाराच्या नाटका वेळार हो प्रकार घडिल्ल्यान सरकार आतां तरी ह्या प्रकरणांत लक्ष घालतले की कानार केंस ओडून वग्गी रावतले तें पळोवचें पडटलें। व्हेरी डिफिकल्ट हो जरा माईक दे एक 10 मिनिटं काहीतरी प्रकार दे 10 मिनिटं लागणार आहे तर क्षमा करा आम्हाला प्लीज। आमच्या हातात काही नाही कारण हे असंच बसण्यापेक्षा पडदा टाकतो 10 मिनिटांनी परत 4 वाजता आधीपासून सुरू करतो। पडदा टाक बसला आहे त्याच्याकडून पैसे घ्या। सर आज नाटक जेव्हा सुरू होतं तेव्हा काही अडचणी आल्या काही लाईट्सचे प्रॉब्लेम्स आले। ते आता कसं आहे ना एवढं सुंदर नाट्यगृह बांधलंय तर ते मेंटेन करणं या इथल्या हे ज्यांच्या अंडर येतं त्या संस्थेचं काम आहे पण ते करतच नाहीत। त्याला काय करायचं केवढा मोठा रसभंग झाला। पहिला प्रयोग पहिल्या अंकामध्ये आम्ही थांबून प्रयत्न केला त्याच्याने काही होईना शेवटी पडदा पाडावा लागला। हे
फार चांगलं नाही ना लक्षण. एवढं सुंदर नाट्यगृह आहे, त्याला साधं मेंटेन नाही करता येत आपल्याला. ते मेंटेन केलं पाहिजे ना, तरच रसिक येत राहणार, नाटकं चांगली होत राहणार. असंच जर घाणेरडं राहिलं तर हळूहळू माणसं बंद होतील यायची. इथे आता कपडेपटामध्ये हे अशा दांड्या पाहिजेत. हे बघा, हा अख्खा AC गळतोय, आम्ही ते खाली ठेवलं, बर्फ खाली पडत होता. हे सगळं कोण बघणार आहे? आम्ही येतो 4-5 तासांसाठी मुंबईवरनं, प्रयोग करून निघून जातो. हे बघायला पाहिजे ना. इथलं प्रशासन, या नाट्यगृहाचा जो व्यवस्थापक आहे त्यांनी स्वतः जातीने लक्ष रोजच्या रोज घातलं पाहिजे. प्रत्येक प्रयोग संपल्यानंतर प्रयोगाच्या आधीची कंडिशन आणि संपल्यानंतर त्या नाटकवाल्यांनी काय तोडले फोडले, ज्यांनी कोणी इथला कार्यक्रम केला आहे त्या कार्यक्रम कोणी केला. आता आपण गाडी सर्व्हिसिंगला देतो, गाडीचे फोटो काढतात, दाखवतात ना, हा स्क्रॅच आधीपासून आलेला आहे सांगतात की नाही. तसं नाट्यगृहाचं व्हायला पाहिजे ना. तुम्ही नाट्यगृह ताब्यात देताना दाखवायला पाहिजे इथे 12 बल्ब आहेत, हे AC चांगलं आहे. तुम्ही करून गेल्यावर AC बिघडलं, तुम्ही गेल्यावर 12तले 4 बल्ब गायब झाले, मग त्यांना ब्लेम करता येईल. असं सगळं व्हायला पाहिजे ना. व्यवस्थापकाची जबाबदारी कोण आहे की नाही? ते व्यवस्थापक पाहिजे की नाट्यगृहाला, आणि त्याची ड्युटी असते. तेथे 4 माणसं नोकरीला असतात, त्यांना पगार देतात ना गव्हर्नमेंट. मग ते पगार कसला घेतात? मग किती मोठा रसभंग झाला, रसिक आपले चांगले आहेत म्हणून सहन करतात. काही जण चिडून म्हणाले नकोच आम्हाला, ते पैसे परत द्या, आम्ही जातो परत. काय असं कधीतरी होऊ शकतं ना, माणूस आहे शेवटी तो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सोनारवाड सांतिमळ राया एका भाड्याच्या कुडीत रावपी कामगाराचो खून जालो. खगेश्वर साबर अशें खून जाल्ल्या दादल्याचें नांव आसा. तो मूळ ओडिशाचो. भाड्याच्या कुडीत 3 जाण रावताले. खुनाच्या घडणुके उपरांत 2 जाण फरार आसात, जाल्यार एकल्याक चौकशे खातीर पुलिशेन ताब्यात घेतला. सोनारवाडो सांतिमळ राय वाठारांत एका भाड्याच्या कुडीत रावपी कामगाराचो खून जालो. ज्या दादल्याचो खून जालो तो खगेश्वर साबर, मूळ ओडिशाचो. सोनारवाडो सांतिमळ वाठारांत भाड्याच्या कुडीत तो आनीक 2 जाणां वांगडा रावतालो. खुनाचे घडणुकी उपरांत खगेश्वरा वांगडा रावपी 2 जाण फरार आसात, जाल्यार पुलिशेन एकल्याक चौकशे खातीर ताब्यात घेतलो. खुनाची म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत मायना कुट्टरी पुलिशेन घडणूक सुवातेर वचून पंचनामो केलो. घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा. ही आमगेले सोनारवाड राय गांवांत, सोनारवाडा म्हणटा ते वाड्यात, आनी क्लोज टू सांतिमळ. आनी हिंगा ते सगळे हिंगा चाळ केल्या, आनी ते चाळींत सगळे ते वड्यान दवरले. आनी सद्याक हें कितें काम म्हणल्यार तेंगे व्हेरिफिकेशन बी जाल्लें आसा. हें कोडे जाल्लें, लोकल बीट पुलीस सगळें व्हेरिफिकेशन जालां. आनी म्हाका दिसता ते सगळे सदां हे सगळे लेबर आसताय, ओडिसाचे, झारखंडचे, जावं तुगेले हिंगाचे नुस्ते बिहारचे बी, ते सदां तुगेले सांतेमळार आसताय. तेंगेले मागीर तेंकां कितें जाता, अशें करून गेम बी चलताय. गेम चलता आसतना तेंकां मागीर अशें करून गेम चलता आसतना तेंकां कितें बॅटींग कोताय, ते एकामेका कडेन हो जिखतो तो जिखतलो स्मॉल वे. तें कितें जाल्यार ते भासाभास जाले आसतले. मागीर ते रुमाक मागीर येयले तेगे तें जालां. सो हांव म्हणटा आतां सद्याक PIB येयला, सगळी पुलीस टीम येयला, स्क्वॉड येयला, आनी हें येयला ते डॉग स्क्वॉड बी येयला, आनी इन्व्हेस्टिगेशन कोत्ताय ते. आनी हांव शुअर आहा की ते कोण मर्डर केला ताका जरूर धुतले, कित्याक थोडे जाणांगे तेंगेलें हेंय मेळना तांकां, कितें काम म्हणल्यार आधार कार्ड बी मेळना. आनी ते इन्व्हेस्टिगेशन बरें जातलें, दे वील कॅच द अक्यूज्ड. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. बांबोळी गोंय वैजकी हॉस्पिटलाच्या भायर रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या गाड्यांत एका दादल्याची कूड सापडली. ह्या दादल्याक दुबावीत पद्दतीन मरण आयलां. तशें तकलेत फाटल्या वटेन घावे आसात, ताका लागून हो खून आसपाक शकता असो दुबाव आसा. पळयात पुराय बातमी. गोंय वैजकीय हॉस्पिटलाच्या भायर रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या गाड्यांत एका अनवळखी दादल्याची कूड सापडली. ताचे तकलेर फाटले वटेन घावे आसात, ताका लागून हो खुनाचो प्रकार आसपाक शकता असो दुबाव आसा. पुलीस आनी फॉरेन्सीक टिमीन घडणूक थळार वचून पुरावे एकठांय केले. पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केलो. कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या. फुडलो तपास सुरू आसा.
आमी आसात बांबोळे GMCचे भायर ही जे वेंडर्सांक लागून जी दुकानां फाटल्या तेंपार दिल्ली, कित्याक वेंडर्स जे आसात ते भायर बसतात, तांकां ह्या दुकानांनी शिफ्ट करपाक लागून ही दुकान दिल्ली. पूण ही दुकानां जी आसात ती केन्ना युजूच जाली ना आनी खुबशीं दुकानां हांगा खाली आशिल्लीं आनी तितून भितर आयज एक दुकानान एक डेड बॉडी मेळिल्ली आसा आनी ही डेड बॉडी एक दादली मनशाची ही डेड बॉडी आसा आनी तेजें वय 50 वर्सां अशें अदमास हांगा पुलिसांनी आमकां सांगलेलें आसा. आनी एक आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळ्ळी ती अशी आसा की ते जी डेड बॉडी आसा ते डेड बॉडीचे तकलेर खूब घावे आसात. हांगा खंय ना खंय एक मर्डर जावंक शकता अशी आमकां सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा. आनी हांगा तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकतात फॉरेन्सीक तपासणी जी आसा ती सुरू आसा आनी हांगा खंय ही जी बॉडी आसा ती बॉडी हांगा जी मेळ्ळ्या तेजी फॅमिली मेंबर्स सुद्दां हांगा पावलेले आसात. पूण तेजी जी तपासणी आसा ती सुरू आसा आनी पुलिसांनी अशें सांगलेलें आसा आमकां की थोड्या वेळान हांगासली जी डिटेल आसा ही बॉडी कशी कितें मेळ्ळी, खंयच्या अवस्थेन मेळ्ळी, ही जी डिटेल आसा ती थोडे मिनटांनी पुलीस आमच्या वांगडा शेअर करतले. ती डिटेल आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले. पूण आतां एक म्हत्वाची बातमी ही बांबोळे सावन येयल्या. हांगा 50 वर्सांचे एक दादले मनशाची डेड बॉडी मेळिल्ली आसा आनी तेजेर अक्षय पुलिसाची तपासणी सुरू आसा. आनी त्याच बरोबर हांगा अक्षयचे PI आनी तसोच नॉर्थ गोवा SP तोवूय बी हांगा पावलेलो आसा. गोमंतक TV खातीर हांव गौरेश गांवकर बांबोळेसून. नंद्रान मोल्या दुचाकीन रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्या ट्रकाक धक्को दिल्ल्यान 25 वर्साचो चालक राजेश देसाय हाका जाग्यारूच मरण आयलें. फाटल्यान बशिल्लो निखिल मांडेवाल वय 24 हाका दारबांदोड्या भलायकी केंद्रांत मरण आयलें. दोगूय मूळ कर्नाटकचे. आमी मोले हांगा आसा जे जाग्यार सकाळी नंद्रान हांगा राष्ट्रीय महामार्गाचेर एक सकाळी 6:30 वाजता एक अपघात जालो आनी त्या अपघातात जे दुचाकी चालक आनी फाटल्यान बसले आहा तो हांकां दोगांकूय मरण आयलें. अशें आयकता की ती कर्नाटकाचे राजेश आनी निखिल. राजेश हे सकाळ मोलेंच्यान कर्नाटका वचपा वयताले आनी ट्रकूय बी मोलेंच्यान कर्नाटका गेल्लो तो ऑनबोर्ड नंद्रान थंय वाटेर ट्रकाक कितें तरी बिगाड जाली आनी तो बंद पडलेलो आसलो. तेंच्यांनी जी मोटरसायकल येताली तेंच्यांनी सकाळी 5:30 ताका फाटल्यानच्यान बंद ट्रकाक फाटल्यानच्यान बरोच धडक दिली आनी ते धडकेन चलयतालो तो राजेश आनी फाटल्यान बसले तो निखिल. हे दोगांय कर्नाटकाचे. तांकां दोगांय जाग्यार गंभीर जखमी जाले आनी हांगा हॉस्पिटलान तांकां दोगांकूय मरण आयलें. जेन्ना कुळे पुलिसांक हेची म्हायती मेळ्ळी आनी तेन्ना कुळे पुलीस निरीक्षक राघोबा कामत हेच्या मार्गदर्शना खाली जो हवालदार आसा भैरू आनी जी उपनिरीक्षक विभावरी हेंच्यांनी थंय वचोन तो पंचनामो केल्लो आसा आनी रितसर तेंची जी बॉडी आसा दोगांची ऑस्पिसिओ मडगांव हांगा पोस्टमॉर्टम करपा खातीर धाडलेली आसा. गोमंतक TV खातीर पुणेच्यान एकनाथ खेडेकर. इतिहासीक वारसो स्थळ आशिल्ल्या पोरणे गोंय चर्ची लागसार कसलेच तरेचे बांदकाम येवपाक दिवचो ना अशें स्टेटमेंट नगर नियोजन मंत्री विश्वजीत राणेन केलें. पोरणे गोंया आयोजीत केल्ले एके कार्यावळींत विश्वजीत उलयतालो. इतिहासीक वारसो स्थळ आशिल्ल्या पोरणे गोंय चर्ची लागसार कसलेच तरेचे बांदकाम येवपाक दिवचो ना. पोरणे गोंय चर्ची भोंवतणी 100 न्ही जाल्यार 200 मिटराचो बफर झोन आसा आनी ह्या बफर झोना भितर कसलेच तरेचे बांदकाम करपाक मनाय आशिल्ल्याचें विश्वजिताचें म्हणणें. पूण कांय जाण बेश्टेच चाळून घालतात. पूण लोकांनी गैरसमज करून घेवचो न्हय अशें विश्वजिताचें म्हणणें. केन्ना केन्ना लोक अननेसली विशय वेगळो आहा पूण आमचे चर्च आनी सगळे हेजे भोवती एक कन्स्ट्रक्शन आमी परमिशन दिवचे ना म्हणून तुमकां सगळ्यांक सांगता. आमी 100 मिटर न्हू 200 मिटराचे बफर हांवें ऑलरेडी ते नोटिफाय पयलीं आमदार जो नोटिफाय केल्लो आसा ते सूचना म्हाका राजेशान दिल्ले आनी योग्य तरेन लोकांचे मनान कसलेय कोण घालपाक पळयता ते दिशाभूल जावं नाका. गोंय सांबाळटना गोंयच्या लोकांचे जीवन आनी सगळ्यांचे गोश्टी वेगळे तरेन फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. पण सदस्यकी अधिकार तुम्ही कितेंय सूचना केल्यार आमदाराक ते म्हाजे कडेन पावयात. योग्य तरेन तुमचें जीवन सुरक्षीत दवरून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. गौरीश गांवकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. पंजाब नॅशनल बँकेच्या रीण घोटाळ्यातलो फरार आरोपी हिऱ्याचो वेपारी मेहुल चोक्सीक बेल्जियम पुलिसांनी अटक केली. मेहुल चोक्सीक अटक करची अशी विनवणी CBIन बेल्जियम सरकारा कडेन केल्ली. सध्या तो बेल्जियमात पुलीस बंदखणीत आसा. पळयात पुराय बातमी.
पंजाब नॅशनल बँकेच्या रीण घोटाळ्यातलो फरार आरोपी आणि एकेकाळातलो हिऱ्याचो व्यापारी मेहुल चॉक्सीक बेल्जियम पोलिसांनी अटक केली. सीबीआयन केल्ल्या अपिला उपरांत बेल्जियम पोलिसांनी ही कारवाय केली. मेहुल चॉक्सीचेर 13,800 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचो आरोप आसा. सध्या ताका बेल्जियमाच्या बंदखणीत दवरला. भारत सरकारान चॉक्सीक आपल्या ताब्यात दिवपा खातीर विनवणी केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. हणजूण कुमारवाड्यावयल्या भेणयेच्या झाडाक उजो लागलो. ही घडणूक आयतारा सांजेच्या 6:30 वरांचेर घडली. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. मात भेणयेचें झाड लासून काबार जाल्ल्यान केन्नाय पडपाक शकता अशी माहिती उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी ज्ञानेश्वर सावंत हांणी दिली. आमकां 26 सांजची विनीक सारके कातर म्हणजे रातचे 3 सांजे वेळार अशें कॉल आयला आनी ताका विचारलें की गाडी येवंक शकता व्हडली ना म्हणून नॅरो रोड आसा. सो नॅरो रोड आसा म्हणटून आमची क्विक रिस्पॉन्स येवन धाकटी गाडी घेतली आनी आमी हांगा आयल्या कुमारवाडो अंजुना. सो हांगा पावता पळयता जाल्यार मून इतलें पेट्टालें की ताका आनी चान्सीसच नासलो. वारो आसलो भरपूर ओपन एरिया आनी पोंच्यान फुटपाथ रोड्स. सो इमिडिएट फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट केला आणि आता म्हणजे साधारण 1.5 वरानंतर आता ते उजो अंडर कंट्रोल आयला. एंटायर उजो सगळो एस्टॅब्लिश केल्लो आसा. तो झाड म्हणजे भेणी ही म्हाका दिसता जवळ 3-4 पिढी आसली. भेणी खूब अफाट मोठी आम्यापेक्षा मोठी म्हणटा तशी. आनी ती भेणी कंप्लीट सकयल जी पेट्टाली ते वयर ताका सारके फ्लेमी येताल्यो सारके. उजो सायडीक जर आमी ऑब्जर्व जर केला नोटिफायड केला जाल्यार आमकां सायड गार्बेज दिसली. कारण रोड आसा कारण काय लोक म्हाका दिसता पब्लीक बी येता वयता ते गार्बेज उडयता आसतले काय तरी स्टोर जाल्यार कारण तेन्ना तो उजो वता आनी तो उजो वचोन भेणयेच्या मुनाक लागलो. आमकां पाणी पावोंक ना पूण सायडीच्या रेजिडेन्शियल आसलो आमकां तेणी बरो आमकां बऱ्यापैकी सपोर्ट केलो. आमकां खूब हेल्प केलो आनी त्यांनी जवळ जवळ 2-3 टँक आमकां उदक सप्लाय केलें. ताका लागून आमकां कंटिन्युअसली फायर फायटींग ते आमकां अंडर कंट्रोल जालें. झाड म्हणजे अर्दी सायड झाडाची गेल्ली आसा आनी ताका ओनर आसा. सो आय इन्स्ट्रक्टेड दॅट पर्सन्स की हे झाडां तुमी प्रोसिजर कितें आहा तुमी फॉलो करा. राज्यात बेकायदेशीर रितीन चलपी गैरकारभारांच्या प्रकारांनी वाढ झाली जायत आसा. सध्या IPL क्रिकेट सर्त चालू आशिल्ल्यान सर्रासपणान बॅटिंग लावप चालू आसा. साळगांव पुलिसांनी साळगांवच्या एका विलान धाड घालून बेकायदेशीर रितीन चालू आशिल्ल्या IPL बॅटिंग रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या प्रकरणात मूळ गुजरातच्या मोहित छाबलानी, नितीन कुमार वालेचा आणि बिहारच्या आलम जफर या तिगूय दुबावितांक अटक केल्ले आसा. तांचे कडल्यान 1 मोबायल फोनासयत 1 लॅपटॉप मेळून 1,20,000 रुपयांचे सामान जप्त केला. लोकांच्या सुरक्षे खातीर तशेंच येरादारी खातीर स्ट्रीट लायटी गरजेच्यो आसतात. मात गोंयची राजधानी पणजेंतल्यो कांय स्ट्रीट लायटी बंद पडल्यात. हाका लागून लोकांची गैरसोय जाता. सरकारान हातूंत लक्ष घालचे अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात पुराय बातमी. राजधानी पणजेत मोठ्या प्रमाणात पर्यटक तशेंच कामानिमतान गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक येतात. ताका लागून सगळ्या तरेच्यो साधन सुविधा आसप गरजेचें आसा. हातूंतली म्हत्वाची सुविधा म्हळ्यार स्ट्रीट लायट्स. लोकांक सुरक्षीत रित्या भोंवपाक, येरादारी वेवस्थीतपणान चलपाक स्ट्रीट लायटी गरजेच्यो आसता. पणजे शारांत दर एका सुवातेर लायटीचे पोल आसात. मात रातच्या वेळार ह्यो लायटी पेटच्यो सांडून दिसाच्यो लायटी पेटिल्ल्यो दिसून येतात. सरकारान ह्यो स्ट्रीट लायटी फकत सोबीतकाये खातीर घातल्या आनी कोट्यांनी रुपयांची वाट लायल्या असो आरोप लोकांनी केला. हाका लागून लोकांची गैरसोय जाल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. स्मार्ट सिटीचेर इतले करोडाचे करोड मोडल्या, इतले डिवेलपमेंट करता म्हणून दाखयता सरकार आमकां. पूण मेन म्हणटा ते तुमी स्मार्ट सिटीचे पळय खांबे घातलेले आसा सगळ्याक. पूण एक लायट पेट्टा जाल्यार सरकाराक येवन हांगा सगळ्याक पणजेन वॉल्त मारूंक जाय. सरकाराक खबर कितें आसा? सरकार फक्त एसीच्या गाडयांनी भोंवता आनी ताका तें कांयच खबर ना. ताका आपल्या बंगल्यान बऱ्यो लायटी मेळटा आसतल्यो, बरे VIP ट्रिटमेंट मेळटा. पूण जो पळय लोकल लोक आमचो पळय बेश्टो आम आदमी म्हणटा पळय तसो आमी जो पळय लोक आसा तो कितलो सफर जाता. तुमी बारीक साणेन पळयात हांगा सगळ्याक पणजेन, आख्ख्या पणजेन, जावं तालिगांवच्या एरियान, जावं खरांजालेच्या एरियान, आख्ख्या दोनापावल तुमी पळयात आंब्याच्यो बऱ्यो व्हडल्यो सामक्यो लायट्यो घातलेल्यो आसा. डेकोरेशन कशें केल्लें आसा. पूण ह्या डेकोरेशन करता तुमी पळयात कितल्यो लायट्यो चलता आनी कितल्यो लायट्यो चलना पळय ते. ह्या प्रमाणे तुमी म्हाका सांगा सेफ्टी कशी आसतली? आमच्या बायलांक आनी भुरग्यांक सेफ्टी आसतली? कितलो लोक हांगा जॉगिंगाक वता आसतलो? ह्यो स्ट्रीट्स केल्ल्यो आसा त्यो मिरामार, दोनापावल तुमी पळयात लोक थंय भुरगीं घेवन, कुत्र्यांक घेवन चलता. थंय कितेंय जावंक शकता रातचें. कित्याक हांव म्हज्या स्वताक तुका सांगता एक्सपिरियन्सान, हांव म्हज्या कुत्र्याक घेवन थंय वयता. पूण म्हाका इतलो भंय दिसता
कित्याक थंय इतले घाटी जावं भायले ट्युरिस्ट खंय भरलेले आसता, कितें कितें थंय चलता तें म्हज्यान तुमकां सांगूंक जायना. पूण जरी थंय सगळ्याक लायटी पेट्टल्यो जाल्यार हें जावपाक पावचें नाशिल्लें. आनी कितें कितें चलता म्हणून आमी जाणा. तर गोडे ड्रग्साचे बिझनस चलता आसले. भुरगीं थंय स्कुलाची शारदा मंदिर स्कूल आसा थंय आनी किंवां दुसरी स्कुलाची भुरगीं आसा ती गोडे थंय येता आसतली. थंय कितें म्हणून सांगूंक जायना, कितें घडत म्हणून त्या भुरग्यांक सांगूंक जायना. थंय कोण कोण येता ट्युरिस्ट भरल्या. तुमी जाणा गोंयान ट्युरिस्ट कसले कसले येयल्ले आसा. आमी नको कसले ट्युरिस्ट, ते बरेय आसता वायटूय आसता, पूण तांकां हे एडवांटेज घेवंक मेळटा की बाबा सगळ्याक काळोख आसा, काळखान आमी कितें करया, कांड करया म्हणून हांव सरकार कडेन विचारता, तूं फक्त ह्यो खांबे घातले ते कितें डेकोरेशनाक घातलेले आसा. आमच्याच वाड्याक आमी सातेनीस हांगा रावता, थंय आमचे 2 खांबे आसा ताका लायटी ना आनी रातचो सामको डार्क सारको काळोख जाता सारको. इतली भंय दिसता भायर सरपाक. भुरग्यांक घेवन कोणूय बावडी बसी मेळना, रातच्यो केन्ना बसी मेळना जाल्यार ती चलोन वयता. तांकां कितली भिरांत आसतली, कित्याक कोणूय येवंक तांकां एटॅक करूंक शकता किंवां चोरयो जावंक शकता. आनी हांव सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता, जाता तितले बेगीन एवरी लायट आमच्या पणजेन तशें तालिगांवच्यान करंजालेच्यान दोनापावलाच्यान सगळें चड करून मिरामार जो पळय वाटावर वॉकिंगाक केल्लो आसा, लोक थंय चड भरलेलो आसा, त्या वाटेर चड करून लायट्यो आसूंक जाय. आनी हें म्हजो रिक्वेस्ट आसा, हें करूंकूच जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर वर्षा अश्वेकार. रेल्वेत सिगरेट ओडपी तशेंच गुटखा आनी तंबाखू खावन तुपपी 464 जाणांक पुलिशेन तालाव मारले. तांचे कडल्यान दंड म्हणून 46,400 रुपया वसूल केल्यात. पळयात पुरे बातमी. रेल्वेन प्रवास करतना सिगार ओडप तशेंच तंबाखू आनी गुटखा खावन मेळत थंय थुकप कायद्यान बंदी आसा. अशें आसले तरी लेगीत नेम मोडून सिगार ओडपी, तंबाखू तशेंच गुटखा खावन थुकपी प्रवाशी सांपडटातूच. कायदो कितें आसूं, ह्या प्रवाशांक कायद्याचे पडून गेल्ले ना. सिगार ओडपी, तंबाखू तशेंच गुटखा खावन थुकपी 464 प्रवाशांक रेल्वे पुलिशेन तालाव दिला. दंड म्हूण तांचे कडल्यान 46,400 रुपया वसूल केल्यात. इतले करूनय प्रवाशी थुकपाचे कमी जायनात. फाटल्या वर्सा रेल्वे पुलिशेन 2,444 जाणांक तालाव दिवन तांचे कडल्यान 2,44,400 रुपया दंड वसूल केल्लो. ह्या चालू वर्सा कोंकण रेल्वे पुलिसांनी वट्ट 464 जाणांचेर गुन्हो नोंद केल्लो आसा. तांचो गुन्हो असो की रेल्वे प्रवास करतना जावं स्टेशनार उबे आसतना तांणी एक तर सिगरेट मारली ना, थंय मेळत थंय थुकल्यात. हाका लागून तांकां गुन्हो नोंद केल्लो आसा आनी तांचे कडल्यान 46,400 रुपया दंडी वसूल केल्लो आसा. गेल्ल्या वर्साक म्हणजे 2024 वर्साक 2,444 जाणांचेर हो गुन्हो नोंद जाल्लो आनी 2,46,400 रुपयाचो दंड तांचे कडल्यान वसूल केल्लो. मेन म्हणजे जे लोक रेल्वेक प्रवास करतात त्याच बरोबर रेल्वे स्टेशनारी बी अशें धुप्रपान जावं थंय मेळत थंय थुकतात. ताका लागून हो गुन्हो तांचेर नोंद करतात. गस्तीर आशिल्ले पुलीस हे तांकां नजरेक आयली म्हणटकीर रोखडेच ते तांचेर हो गुन्हो नोंद करतात. कारण कायद्यान हे दोनीय करपाक स्टेशनाचेर जावं रेल्वेक प्रवास करतना कायद्यान हो गुन्हो थारता केलो जाल्यार तुमी जर मोडलो जाल्यार थारता. आनीक अशे प्रमाणान कोंकण रेल्वे पुलिसांनी मोठे संख्येन दंड वसूल केल्लो आसा. त्याच प्रमाणे मोठे प्रमाणान केसी रजिस्टर केल्ले आसात. कोंकण रेल्वे पुलीस निरीक्षक सुनील गुडलर हांणी लोकांक आव्हान केल्लें आसा की कायद्याचें पालन करात, ना जाल्यार कारवाईक समोर वचपाक तुमी तयार रावात आनी दंड भरपाकूय तयार रावात. गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरंग प्रभू मलकनेकार. जयसन कुलासन केल्ल्या हॅट्रिक गोलांच्या बळग्यार नुवे एफसीन युएससी सेरावली क्लबाक 4-1 गोलान हारयत आर्लेन रोलिंग ट्रॉफी फुटबॉल सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलीत प्रवेश केलो. ही मॅच राय फुटबॉल खेळा मैदानार जाली. नुवे एफसीच्या जॉयसन कुलासन मॅचीच्या 50व्या, 56व्या आणि 58व्या मिनिटाक गोल केले. तसेच जेसन डायसान 70व्या मिनिटाक गोल करीत नुवे एफसीच्या गोल आघाडीक 4 पावयली. दुसरे वटेन युएससी सेरावली क्लबा वतीन नयाब खानान 7व्या मिनिटाक एकोडो गोल केलो. नाव डिक्सन राखता आनी आमगे टिमी नाव सेरावले विलेज. सो वॉट इज युअर फ्युचर प्लॅन्स? फ्युचर प्लॅन म्हळ्यार
सद्या हांव हँडिलां डिफरंट क्लब्स कावेलोसी प्रोफेशनल आहलोलो आनी मागीर स्पोर्टिंगाक खेळटालो बऱ्या पयलीं. सो आतां म्हणजे फ्युचर प्लॅन म्हणल्यार लिमिटेड लायक इंटरव्हिलेज खेळपा फर्स्टां तशें. What is your message to the youths of football? मॅसेज युथा केन्ना इवनिंग आतां आमगे भुरगे सगळे मोबायल गेम बसताय. ओके तें स्टॉप करूंक जाय भुरग्यान म्हणटाय तें. आनी इवनिंग टायमा प्लॅन करून खेळपाचें सदांच. हेट तितलो खंयचो भुरगो इम्प्रूव जाता आनी मागीर कोण चयताय आनी मागीर अल्टिमेट चान्सूय पडटा. सो थँक्यू. सुमार 10 कोटी रुपये खर्च करून दिवचलच्या वीज कार्यालया खातीर नवी इमारत बांदतले अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलां. कोसळपाचे वाटेर आशिल्ली वीज खात्याची निवासी इमारत मोडटले अशेंय वीज मंत्र्यान स्पश्ट केलां. लांबगाव वाठारात आशिल्ली दिवचलच्या वीज कार्यालयाची सध्याची इमारत सामकी बिकट स्थितीत आसा. ताका लागून अधिकाऱ्यां सयत कामा निमतान कार्यालयात येवपी ग्राहकांची गैरसोय जाता. वीज कार्यालया खातीर नवी इमारत बांदपाचो सरकाराचो प्रस्ताव आसा. नवी बिल्डींग जी आसा ऑफिस बिल्डींग जी आसा आमची ती खूब कमी पडटा आमकां आनी ती बिल्डींग बरी जावची अशें डॉक्टर शेटये आनी आमचो प्रवीण शेट सदांच म्हाका सांगताले. आमचे बरें खुद्द मुख्यमंत्री तोय हेच डिविजन लागता ताका ते मुख्यमंत्री फुडें सरलो आनी ताणें ही फायल मुखार व्हरपा खातीर आमकां सांगलें आनी त्या नंतर सगळें मेळ्ळें आनी येता ते 1 म्हयन्यांत आमी तेची वर्कऑर्डर दिता. फंड्स अलॉटमेंट करता कारण आज किंवा फाल्यां म्हाका दिसता EFC क्लियरन्स आयले बरोबर नवी फायली मूव जातल्यो. 16-17 तारखेक ज्यो फायली फायनान्स डिपार्टमेंटा एप्रुवल आसा ते मेळ्ळे नंतर हांगा परत एकदां आमी भितर एक फावंडेशन सोड लिडरशीप ऑफ मे बी अरावंड 10 crores प्लस. मजगती वीज खात्याचे मालमत्तेत जाल्ल्या अतिक्रमणा आड अधिकारी काशीनाथ शेटये हांणी उखललेली पावलां तुस्त करपा सारकी आसा अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगून वीज खातें आनी सरकार ह्या अधिकाराच्या फाटल्यान आशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें. काशीनाथ शेट्टी आसा आनी इतलो वेल ऑर्गनायज हें डिविजन ताणें केलां आनी ताचे बरोबर आमचो आशिर्वाद आसा ते सुपरिटेंडिंग इंजिनियर बुरये हेदे मागीर आमचो सामंत राजू आनी आमचो चीफ इंजिनियर स्टिफन ह्या चौगांनी ताका सपोर्ट दिला आनी त्या खातीर ताणें जें काम वेगवेगळी म्हणजे जे कोणी कितें केलां त्या नंतर कोण एनक्रोचमेंट केलां अश्यो बिल्डिंगो ज्यो जुन्यो आसा त्यो मोडपाक नवें ऑफिसां बांदपाक हें वाखाणण्या सारकें आसा आनी ताच्या फाटल्यान स्टिफन आसा आनी आमी आसा आनी मुख्यमंत्री आसा कारण हें काम करून करपाक जाय केलें आनी आज तो करपाक मुखार सरला. जें कितें म्हाका दिसलें तो सुचोवपाक आनी आमचो जो कन्सर्न एक्झिक्युटीव इंजिनियर सामंत आसा ताका सांगलां. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. आवाज गोंयचो हें बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस